मानिवंत आग्नेल कुटुंबात सहभागिलीपणान मानिवंत आग्नेल कुटुंबात सहभागिलीपणान जिवंक नमुनो हो चवथ्या नोवेनाचो विशय. फामिलींत सगळ्या वांगड्या कडेन सहभागिलीपणान जिवंक म्हणल्यार गोजिवंत वांगड्या सोबें वेळ सारूंक आनी एकामेकाक आदार दिवंक आमकां शिकयता. मानिवंत आग्नेलाचो बापूय मिंगेल आनी आवय सिनफोरसा ही दोगांय चड भोगती आनी सगळ्यांक देखीची आसलीं. ती एकामेका सोबें समजिकायेन जियेतालीं आनी आपल्या भुरग्यांक भावार्थान आनी क्रिस्ती तत्वांनी वाडयतालीं. सगळीं शेजारी तांच्या गोराब्याक आपलो नमुनो कसो मानतालीं. आवय बापूय अंतरलीं तेन्ना आग्नेल आपल्या भयणी भावाच्या एकवटान वाडलो. तो आपल्या व्हडल्या भावाच्या मानवेलेनाच्या वडीलपणा काल चलतालो. मानिवंत आग्नेल कुटुंबान सहभागिलीपणान जिवंक आमकां नमुनो. येयात आनी सांगातान ताच्या सान कोरोना खातीर मागुया. सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. ह्या मिसाची खेरीत इंतेसांवां जावन आसात. पयले इंतेसांव फामिलीक बरी भलायकी आनी शांती मागता आल्बर्ट फ्रांसीस जुआंव मेर्सेस. दुसरें इंटेंशन बरी भलायकी मागता मार्सिलिया आनी एंटनी माप्सा. तिसरें इंटेंशन दिनवास्ता आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता आग्नेला बारेटो मेर्सेस. चवथें इंटेंशन दिनवास्ता आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता
कार्लोस आणि तेरेसा रिबेलो ओल्ड गोवा. सगळीं उबी रावया आणि सुरवातेचें गायन करुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. जी कुटुंब बरोबर मागणे कोत्ता ते सांगतान जियेता. आमी दोर एकलो एका कुटुंबाचो वांगडी. कुटुंबाचे देणे आमकां भावार्थाची आनी मनीसपणाची वाट दाखयता. तशेंच कुटुंबान आमचे येणे एक मोगाचे सहभागीलपण. आयच्या नोवेनांचो विशय मानेवंत आग्नेल कुटुंबान सहभागीलपण जियोंक नमुनो. हो विशय कुटुंबान सहभागीलपणान जियोन क्रिस्ताच्या मोगान वाडोवंक आनी ताच्या पावलांनी आमची पावलां मारूंक आमकां सुचयता. आयच्या मिसाच्या बलिदानांत आमी सगल्या आमच्या ओत्मीक भाव भयण्यांच्या देण्यां खातीर देवाक अर्गां दितना तांकां आनी तांच्या कुटुंबाक जेजूच्या पवित्र हातांत समर्पुया. तर कुटुंबान रावून आनी सहभागीलपणान जियोन बऱ्या तत्वां मुल्यांनी वाडोवन आनी कुटुंबाचे वर्तेपण कालसावन बाळगून सांगातान आमी जेजूच्या पावलांनी चलोवंक ह्या मिसान आमकां कृपा मागुया. सगळीं थोडोसो वेळ ओगी रावन आमची खासगी गरजो, आमची प्रार्थना जी आमी घेवन आयल्यान देवा मुखार आमी उबारुया. आनी जायते फावटी आमी चुकल्या, त्याच देवाचे आमकां सगल्यांक बोगसुणे मागुया आनी म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें चिरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे बसत बागिलोन सदांच दाखोवर मरे सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करून आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदारा सासणेच्या देवा, शिंपडोन गेल्ल्यांक तूं एकठांयताय आनी एकठांयलोल्यांक तूं सांबाळटाय. तुज्या पुताच्या हिंडाचेर तुजी काकलुटीची नदर घाल. एकाच पवित्र स्नानान पवित्र जाल्यांत तीं एका अकोंड भावार्थान एकवटलेलीं जावं आनी प्रितीमोगाचे गांठीन बांदलेलीं आसूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवेन जियेता आनी राजवट चलयता सासणेच्या सासणा. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. भुरग्यानो, हांव सांगता तें आयकात. हांव तुमचो बापूय. हांव सांगता तें तुमी आयकात आनी तुमी सगूर उरतलीं. कित्याक देवान बापायक आपल्या भुरग्यां वयर पदवी दिल्या. आनी भुरग्यानो, आवयचें आयकोपाचो कायदो राखून दवरला. सर्वेस्पर भुरग्यां उदेशी बापायक मान दिता आनी आपल्या पुताचे आवयची सोत्या गोट कोत्ता. जो बापायक मान दिता आपल्या पातकांचें फारीकपण दिता.
जो आपले आवयक मान दिता तो आपणाकूच एक थेवो चोमलोल्या मनशा परी. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या भुरग्यां बरोबर संतोष भोगतलो. ताच्या मागण्यांक फळ मेळटलो. जो आपल्या बापायक मानान वागयता तो लांब आंग जियेतलो. जो आपल्या आवयचें समाधान कोत्ता तो सर्वेस्पराची सोमूत पाळटा. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब सर्वेस्पराच्या मार्गार चलतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तात ती सदांच ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या हातांच्या कोश्टांचेर तुका खुणा मेळटली. तूं सुकेस जातली आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या घराच्या वण्टी भितर सुफोल दाकाचे वाली परी सुट्टली तुजी गोरकान. जैतानाच्या फांट्या सारकी तुजे भोंवतणी जेवणाक बसलेली भुरगीं तुजीं. जबाब सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असले बाग फावो जातले. सगळ्या तुज्या जिवितान सियोनातावन सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुजाल्याक तुज्या नातवांक पोतवांक पळोवंक तुका फावो जातलें. जबाब सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. बागयून पावलून एफेसकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भुरग्यांनो, सुमयाच्या एकवटान तुमचे आवय बापायक मान दियात हो तुमचो कायदो. बासावणी लायलोली पयली आज्ञा ही. तुमचे आवयक मान दियात आनी ही आसा बासावणी. अशें तुका बरें जातलें आनी लांब आऊक हे संवसारांत तुका मेळटलो. आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक राग येवचो सोयेक दिवं नाकात. सुमयाचे शिकवणे प्रमाणे तांच्यो चुकी दाखोवंक आनी बूद दिवंक तांकां बरे देखीन वयर काडात. गुलामानो, हे संवसारांतल्या दोनयांक क्रिस्ताक जालेल्या परी भिरांतीन मानान आनी सादे काळजान खालती रावात. ते तुमकां पळयतात तेन्नाच तांकां कुशाल करूंक म्हूण न्हय, पूण क्रिस्ताची चाकरां कशीं. तुमी देवाक जाय तें सगळे काळजांतान करता देखून मनशां खातीर न्हय, पूण सुमया खातीर बार घेवंक वावर करात. जण गुलामांक तशें स्वतंत्र मनशांक आपल्या बऱ्या वावरा प्रमाणे सुमी मजुरी दितलो म्हूण उगडास दवरात. आनी तुमी दोनयांनो हेच भाशेन तुमच्या गुलामान सोरी चलात आनी तांकां बेंकणावचे सोडात. कोणाच्याच तोंडाक पोळे नासतना तुमकां आनी ताका एकेच भाशेन वागयतलो स्वर्गार
एक दोनी आसा म्हूण उगडास दवरात. देवाचें उतोरे. Servis por तुमचे सोवे आसूं. माती वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. तेन्ना जेरुसलेमाक जावन फारिजियो आनी धर्मशास्त्री जेजूशी आयले. ताणें म्हणलें, पुर्वजांनी करून दवरलेली चालयो तुजे शीस कित्याक मोडटात? तर ते जेवणा आदीं आपले हात कित्याक धुयनात? ताणें परती पाड केलो, आनी तुमी तुमच्यो चालीक लागू देवाच्यो आज्ञो मोडटात तें कितें? तर देवान सांगलां, बापायक आनी आवयक मान दी, आनी बापायक व आवयक शिरापता ती मरून वचूं. पूण तुमी म्हणटात, कोणूय बापायक वो आवयक म्हणत, म्हज्या कडलें कितें तुका उपकारत आसलें तें हांवें देवाक भेटयलां. तेन्ना बापायक वो आवयक मान दिवचो तांकां आनीक कायदो ना. अशें तुमचे चालीक लागून तुमी देवाच्यो आज्ञा नोबयत केली. दोंग्यानो, अशें इजायासान तुमचे विशीं आदें फुडें सांगून दवरलां तें सारकें. हो लोक ओंटांनी म्हाका वाखाणटा, पूण तांचे काळीज म्हजे तावयन पयस आसा. तो म्हजी पुजा करता ती पोलकी पुजा. तो शिकयता ती शास्त्रां फकत मनशांनी केल्ले कायदे. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्त. म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज केरीत भाशेन आमी हांगासर जमलेलीं आसा ह्या पवित्र दोंगरार. आयचो विशय जावन आसा मान्योंत आग्नेल कुटुंबांत सौभागिलीपणान जिवंक आमकां एक नमुनो. आनी केरीत भाशेन आमी आमच्या सगल्यांच्या कुटुंबा पासत आयज मागूंक हांगासर जमलेलीं आसा. म्हजें कुटुंब, तुमचें कुटुंब, सगल्यांच्या कुटुंबा पासत आयज करीत आमची मागणी आनी देवाक दिनवास. एका गांवांत एक गरीब कुटुंब आसलो, आनी ह्या कुटुंबांत आवय, बापूय आनी तांची 2 भुरगीं आसलीं, एक चेडो आनी एक चेडूं. भुरग्यांक तांणी बऱ्या गुणांनी, बावार्थ्याच्या तत्वांनी, देवबिरांतीन तांकां वाडयलेलीं. ती सदांच आपले आवय बापायचें आयकतालीं, सदांच तांच्या उतरा खाला रावतालीं, जियेतालीं. तांच्या घरांत सदांच तेर्स मागणें आसतालें, आनी ती सदांच दोतोनीक वेतालीं आनीक
देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतालीं. तीं गरीब आसून तांचे कडेन जायते फावटी बरे बरे कपडे आसूं नासले, पूण तीं केन्नाच आपले आवय बापायक किकोंत करिनासलीं, केन्नाच तांकां उलयनासलीं. तीं सदांच जाल्यार तीं खुशाल दिसतालीं. आपल्या कुटुंबाची परिस्थितीची जाणा आसलीं आनी तातूंत तीं सहभागिली जालीं. असलें सहभागिलीपण आयज आमच्या कुटुंबांत आसूंक चड गरजेचें. जायते फावटी आमी आमच्या गोरेब्यांनी पळयता, दुसऱ्यांच्या गोरेब्यांत पळोवन, दुसऱ्यांच्या कुटुंबाक पळोवन, तांचे कडेन कितें आसा तें पळोवन आमकांय ताची आस जाता आनी जायते फावटी आमच्या कुटुंबांत आमी फूट घालता. जायते फावटी आमचे कुटुंब हे भाशेन वायट रस्त्यार वेतात. जायते फावटी आमचे कुटुंब देवाचे वाटेर चलनात. जायते फावटी आमचे कुटुंब हे आशेक लागून, हे जेलसीक लागून जायते फावटी आमी दुसरो रस्तो दोत्तात. आयचीं सगळीं वाचपां, तिनूय वाचपां आमकां आमचें कुटुंब कशे भाशेन आसूंक जाय, कशे भाशेन आमी आमचें जिवीत सारूंक जाय, कशे भाशेन आमी देवबिरांतीन आमचो कुटुंब वाडोवंक जाय हाची हें आमकां स्पश्ट करता. भगवन पावलू एफेसकारांक बरोवन आमची कुटुंबां देवबिरांतीन जियोंक, देवाची बिरांत देवाक मान दिवन जियोंक आमकां उलो करता. कशे भाशेन भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक मान दिवंक, कशे भाशेन तांचें उतर तीं आयकूंक, कशे भाशेन भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायचे हाताखालाक रावूंक, तांची देख घेवंक हें आमकां शिकयता. तशेंच आवय बापायनी कशे भाशेन आपल्या भुरग्यांक वाडोवंक, कशे भाशेन तांकां समाजांत मनीस कशे जियोंक, देवाचे भिरांतीन जियोंक, बरे माणसुकेची भुरगीं जावंक, बरे देखीन वाडोवंक, बरे शिस्तीन जियोंक तांकां एक जबाबदारी दिल्ली आसा. हेंच आमकांय सगल्यांक तेंच कार्य आसा. आमी आमच्या कुटुंबान जियेता, आमकांय आमचीं भुरगीं आसात, आमकांय आमचे आवय बापाय आसात, जाणटीं आसात. कशे भाशेन आमी तांचे बरोबर जियेता गाय, हें आयज आमकांच आमी विचार करूंक फावो. शुभ वर्तमानांत आमी पळयता कशे भाशेन हे धर्मशास्त्री तांकां मनशा परस आपले कायदे व्हडले आसले. ते मनशांक किकोत कोत्ताले, पूण आपले कायदे जे आसात ते बारीक बारीक एकदम बारीकसाणेन ते पाळटाले. मनीस मरता, मनशाक गरज आसा तें तांकां पडोंक नासलें, पूण तांकां फकत आपणे हो कायदो पाळ्ळो तितलेंच तांकां आसलें. आयज जेजू तांकां सांगता, तांकां हो 10 मांद्यांतलो 4थो उपदेश तांकां उगडास करता. तुमच्या आवय बापायक आनी वडिलांक मान दी. हो एक व्हडलो उपदेश जेजून हो देवान आमकां दिल्लो आसा. जो आपल्या आवय बापायक मान दिता, तांचे कोश्ट तांचे दोग तो समजता आनी तांकां आपलें काळीज दिवन आपल्या काळजांतल्यान तांचो मोग करता, तो देवाक मानता. आनी तांकां भरपूर देवाचीं बेसांवां त्या कुटुंबार आसतात. जो आपल्या आवय बापायक मानान लेखता, तांचे जाणटे पिरायेर तांचो ख्याल तांकां मानान घेता, तांचे कोश्ट दोगान तांकां पावता, त्या मनशाक जेजूचें बेसांवां तांकां मेळटात. आयज आमी कुटुंबान सहभागिरीपणान जियोंक आमचो आयज विशय आसा. तें म्हणल्यार कितें? सहभागिरीपणान जिवप म्हणल्यार कितें? सहभागिरीपणान जिवप म्हणल्यार पार्टिसिपेशन. कशे भाशेन आमी एकामेका मदें बरे भाशेन जियेतले, कशी आमी पार्टिसिपेट जातले.
एकामेकाक आमी तांच्या आदाराक पावप, एकामेकाक आमचो तांकां वेळ दिवप, दर दिसाचे जे आमचे अनुभव आसतात ते आमी तांचे सगळें वांटप. जेवणाचे मेजार आयज आमच्या ऑफिसान कितें घडलें, आयज आमच्या इस्कॉलान कितें घडलें, हें सगळें उक्तेपणी जेन्ना आमी सांगता तें आमच्या सहभागिलीपण, पार्टिसिपेशन इन द फॅमिली लायफ. आनी मोगान आनी काकुटीन जेन्ना आमी हें सगळें आयकून घेता, जेन्ना एक मेंबर आमचो मिस्टेक करता ताका बरे भाशेन समजावप, हेंच मेजार, हेंच कार्य आमच्या कुटुंबाचें. हेंच जावन आसा सहभागिलीपण आमच्या कुटुंबान. आयज आमी ह्या विशयाचेर जेन्ना आमी नियाळ करतना 3 गुणांचो आमी लक्ष घालुया. पयलो गूण जावन आसा आयकप. दर एका कुटुंबाचो वांगडी आपल्या जिवितांत जायतें अणभवता. केन्ना बरें अणभवता, केन्ना वायट वा दूख अणभवता. असले वेळार आमचो कुटुंब एक जावन माये मोगान ध्यान मन दिवन ह्या मेंबराक, ह्या वांगड्याक आयकुपाची चड गरज. हो जावन आसा एक मोठो हेतू आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत. जेन्ना एक मनीस समजता म्हज्या कुटुंबांत म्हजें आयकतलो कोण तरी आसा म्हूण, तेन्ना ताका खात्री जाता आनी ह्या कुटुंबाचो तो मोग जागता, ह्या कुटुंबाच्या मोगान तो वाडटा आनी आपलें जें कार्य आसा तें करूंक तो तयार जाता. आयज आमी आमकांच विचार करुया. आमी जेन्ना आमचीं भुरगीं आमकां येवन कितें सांगूंक सोदतात तांकां आमी टायम दितात, आमी तांचें आयकूंक तयार आसात, हें आमी आयज आमकांच विचारूंक फावो. दुसरो गूण म्हणल्यार आपणावप. आमच्या कुटुंबांत दर एक वांगडूय वेगळो, ताका दुसरे वेगळे वेगळे गूण आसतात आनी ताका एक खाशेलीपण आसता. जेन्ना आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्याक तो आसा तसो जेन्ना आमी मानून घेता, ताचें खाशेलीपण आमी आपणायता, तेन्ना आमच्या कुटुंबांत मोग वाडटा. आपूण आसा तसो मानून घेतला म्हूण तो आमच्या कुटुंबांत बरें कार्य करूंक पावता. म्हाका समजतलो कोण आसा म्हूण, म्हाका आपणायतलो कोण आसा म्हूण तो समजून घेता आनी आपलें बरेंपण ह्या कुटुंबांत तो दिवंक पावता. एक मोगाचें वातावरण ह्या कुटुंबांत जेन्ना आसता तेन्ना ह्या कुटुंबांत जें तो करूंक सोदता तें करूंक पावतलो, तो करूंक पावता. तिसरो गूण म्हणल्यार आदार करप. आदार करप म्हणल्यार एक सोंपें वस्त आमकां दिसता, ही सादी गजाल कशी आमकां दिसता, आमी सदांच करता अशें आमकां दिसता. पूण जायते फावटी आमच्याच कुटुंबांत आमी पळयता आमी भाग पाडलेले आसात. हें मम्मीचें काम, हें भावाचें काम, हें डॅडीचें काम, हें भयणीचें काम, अशें आमी जायते भाग पाडलेले आसात. आनी जेन्ना आमची मामी दुयेंत पडटा आमी तिचें काम करूंक तयार ना. आमी भायलें ऑर्डर करता. जेवणाचें घोडे मामीचें काम आमी भाग पाडलेलो आसा. जेन्ना मामी दुयेंत पडटा आमी कुजनांत वचूंक सोदिना, आमी भायलें जेवण हाडून आमी आमचें दिसपट्टें जेवण आमी करता. हे भाशेन आमी भाग पाडलेले आसात आनी एकामेकाक आदार दिवंक आमी फाटीं सरता. तुमच्याच वा आमच्या सगळ्यांच्या कुटुंबांत आमी आयज वचुया आनी हे प्रश्न करुया. हांव म्हजें आख्खें जिवीत म्हज्या कुटुंबा पासत दिवंक हांव तयार आसां. हो एक नियाळ करूंक आमकां चड गरजेचो. मान्योद आग्नेलाच्या जिवितांत आमी पळयता कशे भाशेन आग्नेल आपल्या घरांत, आपल्या कुटुंबांत दीस सारतालो. आपल्या आवय बापायचें तो आयकतालो, तांकां मनान रेस्पेतान तो आयकतालो, तांचें तें सगळें तीं सांगता तें सगळें तें करतालो, मोगान जियेतालो. आपल्या आवयक तो जायतो आदार करतालो. जायते फावटी आमी आयकलां
ताची आवय भुरग्यांची दोतोन घेताली आनी जेन्ना केन्नाय ती बिजी आसताली आग्नेल आपण उबो रावन ह्या भुरग्यांक दोतोन शिकयतालो आनी अशें करून आपल्या आवयक जाता ते भाशेन तो आदार करतालो. आयज आमी आमकांच विचारुया, आमी दुसऱ्यांक आदार करूंक आमचें काळजांतल्यान आमी भायर सोदता काय? आमी दुसऱ्यांक आमचो टायम दिवंक आमी तयार जाता काय? आमचें खाशेलेपण आमी आमच्या कुटुंबांत आनी आमच्या समाजाक वांटूंक आमी तयार आसा काय? हें विचारूंक आयज चड गरज. आयज आमी आमच्या आत्मीक भाव भयणीचो दीस पाळटा. हे आमच्या भाव भयणांक खेरीत देवाचें आपोवणें. ह्या मिसावाच्या कार्यांत तांणी वांटो घेवंक आनी तांचें कार्य कितें जावन आसा. आत्मीक भाव भयणी म्हणजे कितें? ती मिसावांत वेतात काय? ना, ती घराच रावन आपल्या कुटुंबांत रावन ह्या मिसावाच्या पासत मागतात, पाद्री पासत मागतात, मिसावाच्या गांवां पासत मागतात. तांचें काम जें देवान तांकां दिलां, पाद्रींक माद्रींक मोठवाशांक जें मिसावाचें काम तांकां दिलां, तांकां देवाचो आदार, देवाची कृपा ती मागतात. तुमच्या ह्या कार्यांत तुमकां देवाचो सदांच आदार मेळूं. तुमच्या ह्या कार्यांत सदांच तुमकां जेजू कृपा दिवं. सदांच तुमी देवाच्या मोगान वाडूं. तुमच्या जिवितांत जें मागणें तुमी करतात ताचो फळ तुमकां मेळूं. तुमच्या जिवितांत जेजू तुमकां आपली बेसावणी दिवं आनी तुमकां बेसावणी भरूं. हेंच आमी आयज सगळीं हांगासर रावन तुमच्या पासत मागतात. आयज ह्या मिसांत आमी जेन्ना वांटो घेता तेन्ना आमच्या कुटुंबा पासत मागुया. आमचें कुटुंब देवाचें कुटुंब हो पवित्र कुटुंब, नाजराचें कुटुंब जावंक आमी ह्या मिसांत मागुया. सगळीं उबी रावया. आमचो बावार्थ उचारुया. सदमंतान देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गान विरुद्धींच्या रोस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरबी सांबाळलो. अंकवार मरेत हांयें जल्मलो. पोंस पिलाताक ताणें सोंसलें. ताका कुसाळ सोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्या मोदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गांत सोडलो. सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्यात बसला. थंय तां जिव्यांत मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सदमंतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठाण, पातकांचें मोक्षणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. थोडीशी मागणी आमी आमच्या बापाक उबारुया. आमचो जबाब जातलो. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. आमचे धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचें राज परगतना आपल्या जिवितांत मागण्यांक पयलो वयलो जागो दिवंक, तशेंच तांणी आपणायलेले क्रिस्ती जानवायेन कुटुंबाच्या वांगड्यांक सहभागिलेपणां जिवंक खरें मार्गदर्शन दिवंक बापा लागीं मागुया. जबाब. आमचे सरकारान देशांतले परजेक आपलीच फामील कशी स्विकारून धर्मा आनी जायतीचो भेदभाव करिनासतना सहभागिलेपणां कुटुंबांची उदरगत करूंक बापाची कृपा मागुया. आमी दर एका क्रिस्ती भावार्थी आमचे क्रिस्ती जिवीत जियेतना मागण्यांक आनी कुटुंबांत आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक उतर बरीत वेल दिवंक आपले सहभागिलेपणां आपलो घराबो चलोवंक
बापाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आयज ह्या नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेतना आमच्या आत्मीक भावा भयणीचो कुटुंब पवित्र आनी शांतीचो जावन आनी दर एकल्यान आपल्या कुटुंबाच्या वांगड्यान सवे मोग खुशालकाय आनी शांती वांटूंक संगातान क्रिस्तांच्या पालवानी चलूंक आनी सहभागिलेपणाची बरे फलां ती एकामेका सवे अनुभव म्हूण मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. मोगळ बापा, थोडीशी मागणी आमी तुका उबारल्यान आमची जायती आनिकूय मागणी आमच्या काळजांनी आसात. आमच्या कुटुंबा पासत आमी मागता, आमच्या आत्मीक भावा भयणी पासत आमी मागता. भावार्थान केल्ली मागणी तूं आयकून घे म्हूण आमी मागता. सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. म्हज्या भावान भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदानान आपल्या मनाक आनी वैमीक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाच्या बापा, तुज्या पुतान एकेच बोलयेन नव्या खोराचें एक पर्जा घडोवन घेतली. तुजे पवित्र सभेंत एकवटाचें आनी शांतीचें देणें आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणेच्या देवा, सोर काणी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ह्या तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं तुजें सोत ओळखूंक तुवें आमकां पावयलीं आनी एका बाबार्थाचे आनी एका स्नानाचे गांठीन ताचे एक कूड जावंक आमकां एकठायलीं. समेस्त लोकांक ताचेच वरवीं तुजो पवित्र आत्मो दिलोय दयाळपणी. हो पवित्र आत्मो वांटून देणी तरेची एकूच काम करतात तांचे उस्तुंगी आनी सर्वांचो एकवट घडोवन हाडटा विचित्रपणी. करूंक आमकां तुजी आपणायलेलीं भुरगीं तुजो आत्मो बिराड करता आमच्या काळजांनी. तोच सगळी पवित्र सभा बरीत आसा निरंतरी. तोच तिका चलयत आसा काळा काळी. देखून सुरगीच्या दरबारान सांगाती संतोशान तुजी स्तुती आमी गायता. Sorry,
बापा कोरोस तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मारून सोंसूंक बेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका जन्मासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खरोराचें हें रगत. पातकांचे मोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगटुया. Jesu ami omundo kata ani ekasi lepieta ikle bauti du hoy bovania so ami tuje moron porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा, फिलीप नेरी आमच्या बिस्मू साहेबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यांत ओत्मीक भावा भयणांच्या वांगड्याचे जे मरण गेल्ल्या तांचो उगडास करुया. ओत्मीक भावा भयणाचो पंगड एका तेंपार सांबाळटलो फादर साल्वादोराचो उगडास करुया. मरण गेलेल्या सगल्यांचो उगडास करून साईबा ह्या आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्ट गतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पड जोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवा मायेचे सांगातीन तिचो पोती बायगिवन सुसे बायगिवन दवरून दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाताक तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सडमुन्नराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें राज्य पायो तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसपट्टो आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान रेखता.
तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक क्रिस्ताची पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. आमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेरी संसाराची भगवती आमची काकूत देवाची शेरी संसाराची भगवती आमची काकूत देवाची शेरी संसाराची भगवती आमकां शांती ही देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सम्यात वैन मातशे भितर येवचें म्हाका पावना पण तुजे काजत्रांच म्हाका भलायकी मेवतली. जेजूक शेवूंक तुमी आसा थंय सुरूच रावची. आमचे याज्ञीक भाव माद्रियो भयण्यो ब्रदर्स तुमची शिवून तुमकां जेजू दितले.
Tocia paskan vato Koraran bakpun boro Yamesa chabagelia Nyachona chabatelia Tazo maimo mitmena shilo Tazo maimo mitmena shilo Tazo maimo mitmena shilo Tazo mo mitmena shilo Tazo maimo mitmena shilo Tazo maimo mitmena shilo Tazo maimo mitmena shilo Tazo mo mitmena shilo Pagkatay sa mi mortal Bapa chachivan mortal Tuti sache paskapche Paskache nasudache Tazo maimo mitmena shilo Tazo maimo mitmena shilo Tazo maimo mitmena shilo Tazo mo mitmena shilo जेसू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया काळजांत आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया सहभागिलीपणान आमचे जिवीत जिवंक पवित्र आत्म्याची घोटाय मागुया सगळे उबी रावया प्रार्थुया प्रितीच्या बापा जशें आमी शेवला तो संस्कार बावार्थ्यांचो तुजे सवें एकवट खुणायता तशेंच तुजे पवित्र सभेक तो एकवटाचें कारण जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी बसुया आनीक एक पावटी क्षण तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरार ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आसतना पाद्र अग्नेलाचे मुजतीन देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची कालती मागणी पिलार संस्थेच्या नांवान ओत्मीक भाव भयणाच्या दर एका वांगड्याक आमी दिन वाचता तुमची मागणी तुमचो दुडवाचो आदार तुमी आमकां जाय तो दीत आसात आनी तुमच्या मागण्या वरवीं आमी मिशनार जाय तो वावर मिसांवाचो करूंक पावता तुमकां काळजांतान दिन वाचता कितें भाशेन दर प्रांतांचे जे लिडर्स आसात जाय तो तोकोस घेवन तुमच्या फिरगोजींत दर एका म्हयन्यांक एकठांय जावन आमचे पासत मागतात तर तुमकां दिन वाचतना तुमच्या लिडरांकूय आमचे किरीत दिनवास आयज ही मिसाची भेट भेटयलेलो आमचो वडील फादर जोसेफ फेर्नांदीस हांव न्हू तो फादर जोसेफ फेर्नांदीस आमचो वडील आयज ही मिसाची भेट आमकां भेटयल्या देखून फादर संस्थेच्या नांवान पंगडाच्या नांवान तुका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमकां खुशालकाय भोगली फादर जुजे वाजाक पळोवन तुमचे सेवेक जायतीं वर्सां तुमचे सेवेक ओत्मीक भाव भयणाचो ओत्मीक गुरू कसो वावुरलो आयज मिसाक पळोवन आमी सगळीं खुशाल फादर थँक्यू सो मच बरोच बरो आयज आमी कितें उगडास करता फादर साल्वादोराचो आमचो ओत्मीक आमच्या पंगडाचो ओत्मीक गुरू तो आसलो
देवा सोशी आसा देवान ताका सुर्गीचे सुखाक पावयचो म्हणून आमची मागणी. मोगाळ इश्टनू, मानिवंत आग्नेलाच्या मुजतीन जायत्या जाणांक मागलोले उपकार आनी देणी फावो जातात. ती वायस पॉस्टुलेशन ऑफिसांत येवन कळूंक जाय. जायते सैमावरती अजापात जातात. ताचे वैजकी मेडिकल पुरावे घेवन आयल्यार चड बरें. एक्सरे आनी हेर टेस्ट कोत्ता तांचो रिपोर्ट पिडा आसली तेन्नाचे आनी पिडा बरी जाल्या उपरांत हे रिपोर्ट घेवन वायस पॉस्टुलेशन ऑफिसांत येवची. आमच्या सेमिनारिस्टांक तांच्या शिंकपाक आनी आकारणीक कामा खातीर आदार दिवंक कोणूय खुशी आसा जाल्यार बसीस डेस्क ऑफिसांत तुमचें कॉन्ट्रिब्युशन दिवंक येता. आमची कोंकणी बायबल डायरी 2023 ती विक्रेक आसा आमच्या पुस्तकशाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्कांत. आमचे पिलार्ते संस्थेचे एक मासीक फादर आग्नेलोस कॉल आनी एक सातोडें फादर वावराड्यांचो इश्ट उजवाडाक येता. ताचेर आमच्या मिसावांच्या वावराच्यो खबरो आनी तरणाट्याक मार्गदर्शन आनी पाद्र आग्नेलाच्यो मिलाग्र्यो आमी छापतात. आमच्या ऑफिसाच्या भायर कावंटर आसा, थंय तुमच्यान ती घेवंक येता आनी सबस्क्रायब करूंक शकता. आनी भाशेन झेवियरन पब्लिकेशन सोसायटीक तुमचो आदार दितली म्हणून आदींच फुडें तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. पाद्र आग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्यो वस्तू म्युजियम कोवेंताच्या रुमान तयार केला. मागता तो आत्मीक नोदरेन आनी दैनिकेन मनान ताचो अणभव घेवचो. नायट विजील आसा आमचें ह्या जाग्यार 17 ब्रेस्तारा दिसाक रातचे 9:30 वाजता सुरू जातले. नोव्हेंबराचे 18 सांजचे 4 वरांचेर मीस आनी आमी पिडेस्तां खातीर किरीत भेटयतल्यो. ते मिसार आमी सगल्यांक हाजीर आसलोल्यांक पवित्र तेलान मागतल्यो. 1/4 ह्या वर्साक पिडेस्तांचे पास आसचे नात. तुमच्या घरांनी कोणूय पिडेस्त आसन जाल्यार तांकां पिलार हाडूंक आमची विनंती. तशेंच त्या दिसाक 5-15 मीस आसचे ना. कोणाकूय झाडां पाडाची वखदां घेवंक जाय जाल्यार आमच्या स्टॉलांत ती मेळटात. इश्टनू, तुमी जायते जाणांनी उदार मनान आनी काळजान आमकां आदार दिला. जावं माटवाचो खर्च, जावं फुलांचो, जावं आमच्या मिसावांक वा आमच्या सेमिनारिस्ट शिंगतेल्यांक. तुमकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी मानिवंत आग्नेला वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या घराब्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हूण आमची मागणी. इश्टनू, पाद्र आग्नेलाच्या मुजतीन जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला. आयज मिलाग्रिना रॉड्रिगीस बेनावलीतान अशें सांगूंक लायता. म्हजो नातू जल्मलो त्या वेळार ताका फाटीक एक व्हड गूण आसलें. मारगांव दोतोरांनी ताची परिस्थिती आपल्या हातांनी सांबाळूंक जायना म्हूण ताका GMCंत व्हरूंक सांगलें. थंय वेत्ता तेन्ना दोतोरांनी खूब ब्लड टेस्ट केले आनी रिपोर्टार म्हज्या नातवाचे प्लेटलेट्स कावंट सारको लो मेळ्ळो. तशेंच दोतोरान सांगलें, जर तर 1 वर्सान गूण वचो ना जाल्यार तें ऑपरेशन करून काडूंक जाय. हे पुरी 2 म्हयने सारून गेले आनी एका दिसाक बाबाचे ब्लड टेस्ट केले. ते वेळार दोतोरांनी ताचे प्लेटलेट्स कावंट मातसो वाडलो तो पळोवन ताका हॉस्पिटलांतले डिस्चार्ज दिलो. आमी घरा आयलीं आनी थोड्या दिसान बाबाक घेवन पिलार मानिवंत आग्नेलाच्या पांया मुखार आमी आयलीं. ते वेळार एक पाद्रीन थंय ताचेर मागणें केलें आनी म्हणलें तो सारको बरो जातलो. ते वेळार हांवें काळजांतान मानिवंत आग्नेला लागीं मागलें, म्हज्या नातवाची जर गूण ऑपरेशन करिनासतना बरें जाल्यार हांव हो उपकार परगट्टली. आयज 4 वर्सां जालीं म्हजो नातू सारको बरो आसा. ताका ऑपरेशन करिनासतना ताचे गूण गेले. तर आयज मानिवंत आग्नेलाच्या मुजतीन मागलोलो उपकार म्हाका फावो जाले खातीर हांव म्हज्या फामिलीच्या सांगाताक देवाक दिन वाचता आनी बेगीनूच मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो जावं म्हूण मागता. मोगाळ इश्टनू,
भावार्थान केलेले मागणे. भावार्थान केलेले मागणे देव जरूर आयकता. तुज्या जिवितांत दूख आसा, कोश्ट आसा, प्रश्न आसा, दुयेसां आसा, तुजो भावार्थ जागोय. पाद्र आग्नेलाचे मजतीन बापाच्या हातान तुजी इंतेसांवां घाल. आनी भाशेन देव तुमकां जाय त्या बेसांवांनी बोत्तलो. हे वेळार ही सगळीं आमची इंतेसांवां मानियोत आग्नेलाच्या मजतीन बापाच्या हातान घालुया आनी उबी रावन पाद्र आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उपकार मेळूंक मागणे. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी अळकता आनी तीच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओर्चोर्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानियोंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानियोंत आग्नेलाच्या बागिवोन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानियोंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान पाद्र आग्नेलाच्या मुजतीन बापाच्या हातान घाल. एक कुणाकोशी फावो कर म्हूण विनयता. मानियोत आग्नेलाक भागिवंताचो मान मेळूंक मागणे. अगणीत काकुतीच्या देवा, सोडपड पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी कुशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानियोत आग्नेलाक साताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगटणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. मी सोमतोच इश्टानो पिढीवंतांचेर आशिर्वाद इगोर्जेंत आसतलो. त्याचे उपरांत हांव मागता ओत्मीक भाव भयणांचे वांगडी जे आसात पिडेस्तांची मागणी जातूच आमी थंयसरूच इगोर्जेंत थोडो वेळ सारतली. बेसांव दिवचे आदीं तुमकां सगल्यांक आत्मीक भाव भयणी हांगासर आयज जमलेलीं आसात तांकां सगल्यांक परबीं दिता. तुमी जायतीं जाणां आमच्या पासत मागतात, आमच्या मिशनरी कार्या पासत तुमी मागतात, आमकां तुमचो आदार दितात. ताचे पासत तुमकां सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी जीं कोणाक हे पंगडांत वांगडी जावंक जाय ताणें आपलें नांव फादर जोझफा कडेन दिवंक जाता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात मोगान आनी शांतीन जिवंक तुमच्या कुटुंबान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे